मागाच्या भावन भयणो, चायना देशांत कम्युनिस्ट सरकार राज चलयत आसतना एक दीस एक पाद्रीक ताणें धरलो, कित्याक ते क्रिस्तांवांक पिडापीट दिताले. आनी त्या पाद्रीक बरोच टॉर्चर करून ते पाद्रीक कडल्यान आपल्या क्रिस्तांव भाव भयणीची ते पतां सोदूंक ट्राय करताले, पूण ते पाद्रीन तांकां कांयच दिवंक ना. आनी दुसरे दिसा जेन्ना त्या पाद्रीक कोर्टांत व्हेलो मुखार आनीक इन्वेस्टिगेशन करूंक, तो पाद्री जेन्ना कोर्टांत भोंवता तो थंय पळयल्ले आपल्या आवयक पळोवन तो आख्खोच अजाप जाता, कित्याक ताची आवय त्या कोर्टांत आसली, आख्खी पिंजलेले कापडां घालून, आनी कापडां सगळीं रोगतान भरलेलीं, आनी हातीक पांयांक सांकड्यो बांदलेल्यो आसल्यो. म्हणजे तिचे आवयकूय ताणें जायते त्रास दिल्ले, आनी तिच्या आवय कडल्यान तेमी जायतें इन्फॉर्मेशन ते काडूंक सोदताले. आनी हो ऑफिसर त्या पाद्रीक हो प्रश्न करता. तो पाद्रीक सांगता की आपल्या तुमच्या देवान दिल्ल्या ते 10 मनामेंत तूं म्हणून दाखय म्हणून. आनी हो पाद्री हे 10 मनामेंत म्हणूंक सुरू करता. आनी जेन्ना तो 4थ्या मनामेंताचेर येता, आपल्या आवयक बापायक मान दिवचो, तेन्ना तो ऑफिसर त्या पाद्रीक आडायता आनी म्हणटा, तुज्या आवयक मान दितलो जाल्यार, तुज्या आवयक ह्या त्रासांतली तूं वाचयतलो जाल्यार, तुज्या क्रिस्तांव भाव भयण्यांक, क्रिस्तांव सांगात्यांक तांचीं नांवां आमकां सांगून दी, तांचे एक्टिविटीज आमकां सांगून दी. तेन्नाच तुज्या आवयक आमी स्वतंत्र करतले, तिका आमी सोडयतले. आनी हो पाद्री मोगाच्या भावन भयणो आख्खोच कन्फ्यूज जाता, घुस्पता कितें करचें काय म्हणून. आनी तो आपल्या आवय लागीं विचारता, माय हांवें कितें करचें? आनी तेन्ना ताची आवय म्हणटा, पुता हांवें तुका धाकलेपणीच शिकयलां की जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ धरूंक. हो भावार्थ तूं ओगडाय नाका, आनी ताचेरूच भावार्थ धर, आनी तुज्या सांगात्यांक तूं लावन दिवं नाका. आनी ही आवयचीं उतरां आयकून हो पाद्री देवाचेर, जेजूचेर तो भावार्थ आवयन दिल्लो ताका तो पयलो जगयता. म्हज्या भावन भयणो, आयच्या वाचपां आमकां ही सांगतात. आमी पयलें वाचपाक गेलां आनी दुसरें वाचपाक गेलां. पयलें वाचपांत आमकां एक तरेची हे 3 जुदेव ते नाबुकदनेस्सर ह्या राजाच्या हांगा ते काम करी पयलें. जेन्ना नाबुकदनेस्सरान ताची देवाची आनी ताची देवाची ह्यो भांगराच्यो मुर्त्यो बांदलेल्यो, हे 3य देवाचे मनीस केन्नाच त्या दुसऱ्या देवाक ते बुजनासले. देखून आयज नाबुकदनेस्सर तांकां मरणाचे फर्माण घालता, म्हणजे तांकां उज्याच्या आगट्यांत तो उडयता. आनी मोगाच्या भावन ते आपलो भावार्थ ओगडाचे सुवातेर आपलो जीव दिवंक तयार आसात, आनी देव तांकां आपल्या दुताक धाडून तांकां तो वाचयता. आनी आमी दुसरे वाटेन म्हणल्यार मोगाच्या भयणो, आयज आमी शिवर्तमानांतूय पळयलां, हे दिसा आमी पळयत जाल्यार जेजू जुद्यां लागीं जायतें भासाभास करता. कालूय आमी पळयल्लें. आनी काल जेजूचीं उतरां आयकून थोड्याच देवांनी जेजूचेर विश्वास दवरलो. आनी आयज तरी आसतना तो जेजू जेन्ना सांगता, पूण हे जुदेव खरेपणान आख्खें तांचें दिवंक ते जेजूक तयार नात. आनी ताकाच लागून म्हणटा, जेजू म्हणटा, तुमचीं उतरां प्रमाणें चलशीत जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातले. आनी तरी हे जुदेव ताणें भाव दिलो, ते जेजूचेर आख्खो भाव धरूंक पावनात. ते म्हणटात, तूं कसले हे स्वताची खबर करता, आमी केन्नाच गुलाम आसूंक ना. आनी म्हाका भावन आमी पळयत जाल्यार न्हू जुदेवाची इतिहास जायते फावटी इज्रायल प्रजा दुसऱ्या देशांच्या गुलामपणांत आसली. आनी तरी आसतना आयज आमी पळयतात हे जुदेव जेजूक म्हणटात, आमी कोणाचेच गुलाम आसूंक ना.
ते घडी आयज म्हणटात की ते घडी आयज कुडीची गुलामपणाची उलयता, पूण जेजू तांकां म्हणटा तुमी आजून पूण गुलामांत आसात. कसल्या? पातकाच्या गुलामपणांत आसात. आनी ह्या पातकाच्या गुलामपणांत तुमी वाचतले जाल्यार तुमी म्हजेर बोवाळ दवरूंक जाय, म्हजेर विश्वास दवरूंक जाय. हेंच आज जेजू आमकां आपयता. मोगाच्या भावान भयणो, त्या घडी कुडीची गुलामपणाची खबर करताले आसतले, पूण जेजू आयज आपल्या सांगातारांक आपयता आनी आपूण तांकां खऱ्या गुलामपणांतली जी आमी आसात, पातकाच्या गुलामपणांत आसात, तेतूंतली सुटयतलो ती आमकां तो दिता. तर मोगाच्या भावान ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी नियाळ करून आमच्या जिविताचेर पळोवया. आमी जेन्ना आमी ह्या असल्या गुलामपणांत आसात काय? आमी ह्या दिसांनी आसात, ह्या पाचीत काळांत आसात, देवान बरो वेळ दिल्लो आमकां आसा आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आनी पळोवंक बाबा आमी कितें करतात तें सारकें करतात काय? जेजूच्या मोगान चलतात काय? जेजूच्या कायद्या प्रमाणे चलतात काय? ताका आमी पयलो वयलो जागो दिल्लो आसात काय? हें करूंक ना जाल्यार आयची ही वाचपां आमकां आपयतात. देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक देव पयलो येता आनी हेर सगळ्यांत दुसरें. तर मोगाच्या भावां भयणो, आयज आमी मागुया आमच्या जिवितांत जेजूचो मोग अणभवूंक, जेजूच्या मोग अणभवूंक, जेजूच्या मोगानूच चलोवंक आमी हीच कृपा देवा लागीं आमी मागुया.